विकास तीर्थ यात्रा या नाव आसा आयचे ह्या यात्रेचें भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ज्या वेळापासून आयिल्लें आसा त्या वेळापासून जे सिग्नेचर प्रोजेक्ट जाल्ले आसा ते सिग्नेचर प्रोजेक्टच आमकां दाखोवन दितात की आमकां ह्या डेव्हलपमेंटाचो ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो कितली गरज आशिल्ली. गोवा ब्रिज आसतलो, त्याच भितर कन्वेन्शन सेंटर आसतलें, अटल सेतू आसतलो, अनेक गजाली ज्यो ह्या वेळार जाल्ल्यो आसा फाटल्या 9 वर्सां. आणि गोयच्या गव्हर्मेंटांनी भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतना जे उदरगतीची चालना मेळ्ळी ती चालनेचो पळय हें सगळो लायव्ह पुरावो आसा. आणि म्हणून परत एकदां गोयच्या जनतेक आमकां याद करपाक लागून ही विकास तीर्थ यात्रा आसा. जे असे मोठे प्रोजेक्ट आसा, सिग्नेचर प्रोजेक्ट आसा, त्या प्रोजेक्टाचेर आज आमी हांगा आयिल्ले आसा परत एकदां सगळे जनतेक याद करपाक. आणि त्याच बरोबर हांगसरल्यान येता वता त्याही लोकांची तातूंत प्रतिक्रिया तुमी जाणून घेतले की बाबा हो पूल जाल्ले नंतर आमकां ताजो कितलो फायदो जाल्लो आसा. म्हणजे म्हाका मडगांवकार म्हणून सांगता, मडगांवच्यान आमकां पणजे वचपाक जो 1 तास 1.5 तास बी लागतालो तो सगळो कमी जाला आणि आता आमी 35 ते 40 मिनटां भितर आमी पणजे पावतात. सगळे बॉटलनेक्स आसा ते गेल्ले आसा. म्हणजे ज्या ज्या जाग्यांनी मदीं गाडी रावची पडटाली मागीर ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आनी कितें जातालें हे सगळें फास्ट प्रोग्रेस हे हाजेर भितर आसा. आनी म्हणून तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा की परत एकदां काही गजाली आमकां याद करच्यो. विकास तीर्थ यात्रेच्या प्रोग्रामा सकयल सगळे जाण एकठांय जमल्या. जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्ले जे प्रोजेक्ट्स आसात ते प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जाल्ले आसात गोंया भितर. आनी हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पयलो जो ब्रीज तुमी पळयतात होच खरें म्हणजे एक उदाहरण आसा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कसो काम करता तो. नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 9 वर्सां भितर जें काम केलां ताचो गोंयाक कितलो बेनिफीट जाल्लो आसा हो बेनिफीट आमी आयज प्रत्यक्ष सगळे जाण दोळ्यांनी उक्त्या दोळ्यांनी पळोवपाक लागिल्ले आसा. आणि म्हणून लोकांचो विश्वास हो भारतीय जनता पार्टी कडेन वाडत चल्ला. आणि आमकां पुरो विश्वास आसा की गोंया भितर दोतोर प्रमोद सावंत आसात, सेंटराक नरेंद्र मोदी आसात, ह्या दोगांचें सरकार गोंयच्या उदरगती खातीर ज्या तळमळीन वावर करता त्याचो एक उपयोग सामान्य गोंयकाराक, बारीक गोंयकाराक निश्चितपणान जाता. आनीकूय वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे आमी सगळ्या गोंयकारां पर्यंत पावतले. नरेंद्र मोदीच्या सरकाराची 9 वर्सां जी आमी मनयता आसतना त्याचो एक भाग म्हणून आयज सगळे जाण कार्यकर्ते एकठांय जमिल्ले आसात. विकास आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः वचून पळोवचें. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बरे जाले शिवाय राष्ट्र वयर सरना. एज्युकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर हे 3 इम्पॉर्टंट सेक्टर. हेल्थाच्या बाबतीत मोदी गव्हर्मेंटाने काम देशभर केला. कितल्योश्यो एम्स केल्या, कितलेशी कॅन्सर हॉस्पिटलां जाल्या, स्किम्स केल्या जाणट्या लोकां खातीर, हेल्थाच्यो स्किम्स केल्या. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत वेगवेगळे IITs जाल्या, NITs जाल्या, असे वेगवेगळे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट देशभर उभी केली. तिसरी महत्वाची गजाल म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे हो जुवारीचो ब्रिज, मोपा एअरपोर्ट, वरुणापुरीचो बायपास. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ह्या पद्दतीन जाल्या पळय तातूंत गोंयचोय विकास जाला आणि देशाचोय विकास जाला. असे प्रोजेक्ट अख्ख्या देशभर मोदी सरकारान केल्यात. भारत वंदे एक्सप्रेस जायत किंवा नागपूर टू शिर्डी रोड जायत, वाराणसीचे तीर्थक्षेत्र जायत, उज्जैनचे महाकालाचे तीर्थक्षेत्र जायत. ह्या ज्या क्षेत्राचो ज्या पद्दतीन विकास जाला आज जो कोण नवो मनीस वता थंय पळोवपाक आणि जो पयलीं 2 वर्सां पयलीं गेल्लो तो तें पळोवन अजाप जाता. 2 वर्सां भितर इतलो प्रोग्रेस जाला काय म्हणटा. आणि जो मनीस प्रोग्रेस करता, जो मनीस विकास करता ताका परत सत्तेर येवपा पासून कोणूच अडोवपाक शकना. आज आमी ह्या प्रोजेक्टाक हांगा विजीट करपाक आयिल्ले आसात. म्हजे बरोबर हांगा आमचे पार्टीचे सरचिटणीस दामोबाब नायक, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष, पार्टीचे सेक्रेटरी, आदले आमदार फ्रांसीस बाब सिल्वेर, थोड्याच वेळान हांगा आमचे दाजी साळकर वास्कोचे आमदारूय पावपाचे आसात. आमचे आदले खासदार नरेंद्र सावयकर येवपाचे आसात आणि काही आमदार येतले. पूण एकंदर ह्या हातूंतल्यान आमी सांगपाक सोदतात की केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान जे गोंया भितर विकास जालो त्या विकासाचो गोंयच्या लोकांक कितें फायदो जालो. आमी आज हांगा पळयतात की हो ब्रीज जेन्ना नासलो त्या वेळाचेर एखाद्याक उत्तर गोंयचो दक्षिणेन जर येवं जाय जाल्यार तो मडगांवच्या मनशाक अमक्या टायमार पावता अशें सांगपाक शकनाशिल्लो. बऱ्याचदा आमी अशें पळयल्या की बऱ्याच जाणांच्यो फ्लायटी चुकिल्ल्यो आसात कारण एकाच ब्रिजाचेर कंजेशन जातालें. हाच्या पयलीं काँग्रेसीचें सरकार केंद्राक आसलें. काँग्रेसीन 2दा हांगा फावंडेशन स्टोनूय घालो पण तो प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक शकले ना. भारतीय जनता पार्टीचें वैशिश्ट्य आसा की जे प्रोजेक्टाचें आमी फावंडेशन घालतात त्याच टर्मा भितर तेचें उद्घाटनूय जाता आनी तेचें उदाहरण आसा. हे आमी जुवारी ब्रिजाचेर आसात.
सिग्नेचर ब्रिज अजवारी ब्रिज आमच्या सरकारान प्रायम मिनिस्टर मोदी जे आसा आमचे भारत सरकार आणि आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज आमी हो विकास तित्र हिंगा सुरवात केल्ली आसा। हांव सांताक्रुज मतदारसंघातले पयलींचे आमदार आसात। आमकां खबर आसा आगशीच्यान आनी कुट्टाडेच्यान वचपाक आमकां कितले त्रास जाताले आनी हो ब्रिज बांदून आतां आमकां इतली सवलत मेळिल्ली आसात। आमकां सगळ्यांक लोकांक सगळ्याक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक जावं भारताच्या सगळे लोक येता, इंडियेचे दुसऱ्या कंट्रींतले लोक येता, इतले आमकां सोंपेपणे मेवलेले आसात। थोडेशे वेळान इतलेशे थोडेशे मिनटांनी आमी जेन्ना आमकां पणजे सावन मारगांव वयतलो जाल्यार 1.5 वर लागताले, आतां आमी पणजे सावन मारगांव वयतले जाल्यार 30 मिनिट्सांनी आमी पावतात। पक्षान आमकां खुबशे कार्यक्रम दिले, एक मंथाचे खुबशे कार्यक्रम आसा। आमचो संपर्क से समर्थन कार्यक्रम सुरू आशिल्लो तो पयर काबार जालो आनी मागीर अशे खुबशे कार्यक्रम आसा। आज विकास तीर्थ यात्रा हो एक कार्यक्रम आसा। त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या मदतीन गोंयांत कितें कितें उदरगत जाल्या त्या स्पॉटार वचून, म्हणजे आज आमी येदो व्हडलो जुवारीचो ब्रिज पळयता त्या स्पॉटार आज आमी सावथ गोवाचे सगळे हांगा जमले, नॉर्थ गोवाचे पयर मोपा एअरपोर्टार गेले, तशेंच आनी खंय खंय वता। सो केंद्र सरकारान कितें कितें आमकां सरकाराक आमच्या सरकाराक मदत करून उदरगत केल्या, डेव्हलपमेंट्स केल्या, ब्रिजीस केल्या, हे सगळ्यां कडेन एक लोकां पर्यंत हे पावचें पावलाच हे पूण एक आनी एक असो माहोल जावचो म्हणून आमी लोकां पर्यंत ही एक विकास तीर्थ यात्रा आमी आज केल्या। आयज भारतीय जनता पार्टीच्या आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक 9 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी जो आमचो देशाचो लिडर आसा प्रायम मिनिस्टर बाब नरेंद्र मोदी जी हेच्या नेतृत्वा खाली आयज आख्खे देशभर आमी पळयता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर जे डेव्हलपमेंट जाल्लेले आसा तेच आमी आमच्या गोंयांत पळोवपाक गेलेले। आयज गोंयांत जे प्रमाणे आयज डेव्हलपमेंट जाल्यार ते रोड्सा भितर जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता। आयज येदो व्हडलो प्रकल्प आमी हांगा पळयता। आयज जे लोकांक त्रास जाताले स्पेशली सावथ गोवाच्या लोकांक, आमच्या इवन वास्कोच्या लोकांक लागून जे पणजे पावपाक जी 2-2 वरां लागताली ती आयज आमी तो डिस्टन्स 20 मिनटान केलेलो आसा आनी हेजे श्रेय खंय वयताले फक्त भारतीय जनता पार्टीक लागून वयता। तेच प्रमाणे जे आयज ह्या प्रकल्पाचे कुट्टाळे ब्रिजाचेर आसा तेच प्रमाणे आमी तुमी पळयला आसतले वर्णापुरी जो न्यू हायवे जाल्लो आसा आनी तो जो व्यू आसा इतलो फंटास्टीक लोक आयज ते टुरिजम म्हणून थंयसर पळोवपाक येता सगळे जाण आनी इतलो बरो ब्युटिफूल ब्रीज आमकां हायवे मेळ्ळो आसा वर्णापुरी टू सडा जंक्शनाचेर। हेजो सुद्दां क्रेडीट जर वयता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक वयता कित्याक तेंच्या नेतृत्वा खाली तो प्रकल्प तयार जाल्लो आसा। नमस्कार, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये अद्भुत है और इसका कोई साम नहीं है। आप देखिए कि पहले एक सिंगल रोड था और सबको इतनी तकलीफ होती। गोवा जो कि एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, तो यहाँ लोग जब आते थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ महसूस होती थी कि हम जाएं पर बीच में अटक जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी सकड़ी सड़कें थी। पर आज जो ये इतना बड़ा ब्रिज बना है, यहाँ पूरा साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा कनेक्शन जो मिल रहा है, ये बहुत शानदार है और लोग भी बड़े खुश हैं, क्योंकि जैसे हमारे भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं, हम खुद जाते हैं तो हम 20 मिनट में, मुश्किल से 20 मिनट में हम पणजी पहुंच जाते हैं बिना किसी रुकावट के और सेफली पहुंचते हैं। और इसी प्रकार का जो डेवलपमेंट हो रहा है गोवा में और बाकी जगहों में, ये कमाल का है। क्योंकि हम अभी भी बाहर दूसरी जगह घूम कर आए तो हमने यही देखा, जहाँ भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वहाँ पे इस तरह का जो कार्य हो रहा है, प्रगतिशील कार्य हो रहा है, वो अद्भुत है। और मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो इसी प्रकार कार्य करती जाए और हम सबका समर्थन उनके साथ है।